langit raya Oleh suara wakana Shekan shekti dumeboi Deva surgi tanggaya Soglia borsan koroya Devashi kohi ismetan Pormeswara shamanam Gita gayonam gora Ulkarat nam devashi Urgota taron tashi Soglia borsan koroya Devashi दिखाया देता Pashin magtaw yentisaw pasot. Otme pasun magun getaw Caetano Fernandes. Intiasaw amin getaw Bori Bolaigik, Celia, Cloister, and Cassia. Otme pasun magun getaw Rosario Coutinho. Halin samso bau Niktos Melloasa. Tachi otme pasun magtaw Isaac Potelo. Bori Bolaigik Miss Biditaw Clara Marquis. Purikece dene pasot dewa Wakanta आणि Miss Betuita Mina आणि David. दिनवसनेचे मिस बापाक बेडोयता मार्सिया गन्साल्विस. ओतमेपासून मागून घेता मिलाग्रिना परेरा. लोग्नजिसाक देवाक दिनवासता क्रुजिटो आणि तेरेजा गन्साल्विस. जोल्मदिसाक देवाक आर्गां दिता रुबन डिसोजा. आमी निकतीच मरून गेल्ली आमची भयणी पासून मागता गोंया मारिया रुजारिया मास्करनेस आनी ताचे कुटुंबा पासत ही जावन आसा फादर रॉकी नरोना पिलार फादर्स हाची आवय ती निकतीच मेल्ली आसा. तिका सुर्गीचें सूख आनी ताच्या कुटुंबाक क्रिस्ती पुजवण. हे सगळे इतिहासां बरोबर आमची मागणी बापा मुखार घालतना आमच्या भारताचो उडास करुया. हे वेळार जी गोंयची भारताची आनी दर वाठारांची परिस्थिती बिगडटा म्हणटूच आमची मागणी तांच्या पासत बापाक भेटुया. देवाची खालकूत देवाचो मोग आनी पिकोवणी ताका फावो जावंक हे मिसांत भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगान रावात हो संदेश जेजू आपल्या शिसांक आज पाठवयता. आनी जरी तर ताचे मोगान जियेतले जाल्यार सुबां फळां दिवंक पावतले म्हणून जेजू आमकां आस्वासन दिता. हे बलिदानान भाग घेतना आमचे अंतस्करण साफ करुया. जायते पावटी देवाच्या मोगान जिवंक पेल्याच्या मोगान रावंक आमी आमचे लागीं जालें ना. हुस्कोतायेन आमी सांडल्या. देवाचें बोगसोने मागता आसतना पेल्याचें बोगसोने मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोपयता देवा आनी तुमकां बावगुण्यां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेर सुदां सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या खाकूत खोर. सुम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता खाकूत खोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या खाकूत खोर. सुम्या काकलूत कोर. मोहिमान देवा उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया
सो पळयता त्या बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काताय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिले जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. तूं मोगूच देवा तुजे एकलेच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूं ताका तुवें संवसारांत धाडलोय हातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो हे मोगाल बापाची आनी खोरी भुरगीं जावच्याक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुजे मोगान जिवंक जेजून बसयलेलो मोगाचो ओतमो आमच्या काळजांनी घाल. आमचे सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेत हांव आनी राजवट चलयता हांव ससनाच्या ससनांक. आमेन. विदेशाचेर पर्यंत पवित्र आत्म्याचे देणे देवान घाले. धर्मजाच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताज्या पांयां पडून सारकोच सरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यंत पवित्र आत्म्याचे देणे देवान घाले म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोत केल्ले भावार्थी थटाकले, कित्याक ती 8 भासो उलयताली आनी देवाक वखाणटाली तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हळें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यांत आडाव येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी तांचे कडेन मागलें. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातालो, शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणूया, शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं उचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कोणी थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग कोत्तलो आनी आमी ताजे थंय येतल्यो. सर्वेस्पराक जय. Servespor तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआं पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हजे मोगान रावात. हांवें म्हजे बापाच्यो याज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हजी याज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतले. म्हजी कुशलकाय तुमचे सोबीत आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी याज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करचें जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट हे फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना. कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां कित्याक म्हज्या बापान करचें हांवें आयकलां तें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचें, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तुमकां तो दितलो. म्हजी याज्ञा ही, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, ह्या ब्रेस्ताराक 13 तारीख इगोर्ज मात द सोलमिनिटी ऑफ एसेन्शन, जेजूच्या सर्ग प्रवेश हाची परब समोरता. सर्ग प्रवेश म्हणजे आमी जाणो एसेन्शन, जेजू 40 दीस जाले उपरांत आपल्या बापाच्या घरा परतता, स्वर्गार वेता. आनी 40 दिसां भितर जेजू जायते पावटी आपल्या शिसांक भेटलो पुनरुज्जीवन जावन आनी जायतो संदेश तांकां ताणें पाठयलो. वचपाचे दीस पावतना जेजू एक फेरवेल मॅसेज, एक फेरवेल संदेश कसो आपल्या शिसांक पाठयता. आनी तो आज आमी आयकला. द फेरवेल डिस्कोर्स ऑफ जीसस क्रायस्ट. कितें जेजू आपल्या शिसांक सांगता तो जाणा. जेन्ना ताका धरून व्हेलो, खोश दोग सोंसले, कुरसाद किरायलो, आपले आपलो असलो, आपणाक सांडून तांणी पोड काडली, एकसुरो ताका दवरलो. आनी जायत जेन्ना हांव परत आपणाच्या बापाच्या घरा वेतां, तांचें कितें जायत अशें जेजूचें मोण जालें. आनी आज जो संदेश एवांजेलान आमी आयकला, जेजूची आपुरबाय आपल्या शिसां सोबें तांकां कितें तरी मोगाची वस्त सांगता. तशे भाशेन तुमी तुमच्या भुरग्यांक जेन्ना तीं पयस वेता, वो घोरकान घोरकार पयसुल्ल्या गांवांत वेता, आपल्या भुरग्यांक वो एकामेकाक आमी एक संदेश दिता, बरे भाशेन रावात. तेच भाशेन जेजूय आपल्या शिसांक एक मोगाचो संदेश पाठयता. कितें म्हणटा जेजू? पयले स्वाती तो म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगान रावात. जेजू तांकां म्हणना, हांव गेलो म्हणटच तुमी बरीं घरां काडात, बोंगले काडात, सुसेगाद पांये वयर काडून रावात. ही खबर करिना. जेजू तांकां सांगना, हांव गेलो म्हणटच बिर्याणी करात आनी बरी खायात. तें सांगना. जेवण खाण दुडू गिरेस्तकाय हाची खबर जेजू आपल्या शिसांक पाठयना. एकूच वस्त म्हणटा, म्हज्या मोगान रावात. आनी हो मोग कितें तो आमकां दुसऱ्या वाचपान जे आज आमी वाचूंक ना, बागेवन जुवांव सांगता मोग म्हणल्यार कितें. आज सगळीं आमी मोगाचेरूच फार्मालो दिसता तेणे.
सगळीं आमी मोगाचेरूच उफेता जावं तरणाटीं जावं लग्न जाल्लीं एक मोगाचें उतराण आमी खेवता. मोग दिसता आमकां स्वर्गार व्हरतलो. आनी जायते फावटी आमच्या मनान ओदीक जाल्यार आमच्या तरणाट्याचें हे मोगाचें हाचो अर्थ आंकडो जाल्लो आसा. हाव डू वी डिफायन लव? आनी आमी म्हणटा जायते फावटी लग्नीक जिविताची तयारी जाता आसतना तांकां दोतोवन पाठयतना तांचे लागीं अशें विचारता, हाव डू यू डिफायन लव? वॉट इज लव? आनी मनीस आपल्या एकमतीन जायते मोगाची काणयो आमकां सांगता. जायते मोगाची चित्रां, पुस्तकां, कांतारां आजकाल साबार कांतारां भायर सोदता. सगळीं मोगाचीं. तुमी पळयता न्हू ती? पळयता रे बाबा? तुमी काडपाची हांगा कांतार? पळय रुबन तो शुटींग करता. सगळेंच मोगाचें, एकदम बरें. पूण जायते फावटी ही कांतारां, तियात्र, पिक्चरां, बूक, पुस्तकां बरयता तेच मनीस मोगान जिवंक नको. कित्याक आमी मनशाचे येवजणेचे प्रमाणे हे मोगाचो ओट दुसऱ्यांक सांगता, पूण आपुणूच मोगान जिवंक आमी नको. खरो मोग कितें तो? आयज दुसरे वाचपान बागीन जुवा म्हणटा, देव म्हणल्यार मोग. खरो मोग न्हय जो मनीस देवाचो करता तो, पूण खरो मोग जावन आसा देवान मनशाचो केला तो. हाचें कितें अंतर आसा? जेन्ना मनीस देवाचो मोग करता, मनीस जायते फावटी हो मोग करता आपणाक गरज आसा म्हणून, आपणाक कितें फावो जावंक जाय म्हणून आमची मागणी आमी घालता. वी पूट कंडिशन्स आमच्या मोगाक. देव आमकां दितलोच तेन्नाच आमी मोग करतले. पूण देवान जो आमचो मोग केल्लो आसा, इट्स अ अनकंडिशनल लव. मितमेर नाशिल्लो मोग. देवाक कितें गरज जाय म्हूण देवान आमची मोग करूंक ना. बट अनकंडिशनली आमी आसा ते आमचे बेसा प्रमाणे देव आमचो मोग करता, कसलेंय अंतर करिनासतना. अँड दीस इज द ट्रू लव जो देव आमकां दाखोवन दिता. आमी आमचेच भितर आमकां अनुभव आसा. जायते फावटी आमी देवा लागीं कितलें मागता. जेन्ना दुयेंत आसा, कोणाचें मरण येता, कोश्ट येता, कामां ना, घरांत किजिलां झगडीं, आमी देवा लागीं मागता, आंगुणी करता, नोवेनां करता, तेच करता, आनी देवाचे उपकार आमकां पावता. पूण जायते फावटी देवाक आमी चिटकून रावना. काम जालें, वयज मेलो, आमी मुखार पावलीं. हाका मोग म्हणना. खरें मोगान आमी देवाचे तर उपकार आठयतले, आमची मागणी घालतले जाल्यार आमी केन्ना देव दिता तें पडना. सो देव आज आमकां म्हणटा अनकंडिशनल लव. आनी हेंच जेजू म्हणटा, हे मोगान रावात, म्हज्या मोगान रावात. आनी जरी तर तुमी म्हज्या मोगान रावले जाल्यार तुमी सुबां फळां दिवंक पावतले. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां म्हणटा, तुमी म्हाका विचूंक ना, हांवें तुमकां विचल्यात. हांवें तुमकां विचल्यात आनी हांवें तुमकां मोजे केल्यात. आनी हेंच जेजू आज सगल्यांक म्हणटा, हांवें तुमकां विचल्यात म्हजे मनीस जावंक, म्हजे शीश जावंक. आनी जेन्ना हांव तुमकां विचतां, दोन वस्तू तुमकां हांव दितां. पयले सुवातेर तुमी बरीं फळां दिवंक जाय, जीं फळां तोखता तसलीं, न्हय सादी फळां. हेकाच लागून आमी जावं जाय रूख, देवाचे रूख, जे बरीं फळां आमकां देव फावो करता. आमी देवाचे उपकार आठोवंक जाय, कित्याक देवान आमकां विचल्यांत. आनी देवान आमकां विचून आमकां नेमल्यांत, पाठयल्यांत बरीं फळां दिवंक आनी बरें तसलीं तोखता तसलीं फळां दिवंक. आज मोगाल इश्टांदो, कसलीं फळां आमी दिता? कोण भाशेन देवाच्या मोगान आमी जियेतले? आज आमच्या कुटुंबांनी मोगान जिवंक जायती आडखोड जाता. आज भाव भयण्यां मदें, घोव बायले मदें हो कुटुंबीक हो मोग उणो जाता. आमचे लागीं जायतें आसत, पूण आमी जर देवाच्या मोगान जियेना, पेल्याच्या उस्क्यान जियेना जाल्यार
आमी बरी फोडां दिवंक पावना. मोग जेन्ना आमी नियाळ करता आमकां दिसता इट इज क्वायट इजी. तुमी अनुभवता तुमच्याच कुटुंबांनी कितलीं जाणां एकामेकाच्या मोगान जियेता. कुटुंब कसो मोगान जियेता. पूण कसलीं फोडां एक कुटुंब कसो आमी पाठयता. हीं फोडां जावन आसा पेल्याचो हुस्को, दुयेंतांची दुकां पुसप, गरज आसलेलें मजत दिवप, दुयेंतांक भेट करप. जरी तर म्हजो मोग म्हज्याच कुटुंबांनी शिरकोता, तो मोग थंयसरूच फुगार जावन कोबार जाता. एक मागणें अशें आसा, गॉड डोंट लेट मी डाय येट बिकॉज आय हॅव नॉट लव्ड इनफ. देवा म्हजेर आतांच मरण धाडिनाका, कित्याक हांवें आजून तुजो मोग दुसऱ्यांक दिवंक ना. आनी हो खास नियाळ आमी करूंक जाय. आमी तर क्रिस्ती मनीस, कातोलीक मनीस, आमी नियाळ करूंक जाय. हॅव आय शेअर्ड गॉड्स लव टुवर्ड्स अदर्स. देवाचो मोग हांवें म्हज्या कुटुंबाक, दुसऱ्यांक, आनी जे मनशाक हांव नोको, गरिबांक, कोश्टोतेल्यांक हो पाठवयला वो ना. नाजाल्यार देवाक आज एप्लिकेशन घालात, देवा मरण धाडिनाका. घालता मरे एप्लिकेशन. तर मोगाल इश्टंदो, आयच्या मिसांनी भाग घेतना आमची खालती मागणी बापा मुखार घालुया की देवान आमकां आपणे सारकी रोसल्यांत, आपली म्हणून विचून काडल्यांत. देव आमकां विसता आनी आमकां दर एका आवय बापायक सोमेस्तांक हो उलो करता, हांवें विसलें तुमकां बरीं फोडां दिवंक. आदल्या मिसांनी हांवें एक ल्हानसो संदेश दवरलो. भोपाळच्या गांवांत आमची गवळी भेट जाता आसतना गरीब लेप्रोसी कॉलनी, गरीब तो लोक, कोश्टी तो लोक, उपाशी रावपी तो लोक. आनी एका दिसाक आमच्या हातांनी एक तांदळाची पोती घेवन आमी भेट केली एका कुटुंबाक. थंयसर जायती अडचण आसली. आनी भितर सरता आसतना एक तांदळाची पोती त्या आवय लागीं, जेका 4-5 भुरगीं थंयसर आसलीं, तिचे लागीं दवरली. तिणें रोखडीच ही पोती जमनीर दवरली, भितर गेली आनी एक पोती घेवन आयली रिकामी. आनी दिल्ली तांदळाचे 2 भाग केले, 2 वांटे केले. आपली थंयसर दवरली आनी दुसरी शेजारागेर व्हरून दिली. जेन्ना आमी विचारलें तूं खंय गेल्ली, ती म्हणूंक लागली, तुमी दिलां तशेंच तोय कुटुंब कोश्टोता. तो आमचे जातीचो, कातीचो, धर्माचो न्हय, तो दुसरो लोक. पूण आमची भूक एकूच, तुमचो मोग एकूच. मोगाल इश्टंदो, हो जावन आसा मितमेर नाशिल्लो मोग. आज आमी नियाळूंक जाय. आमच्याच भारतांत आमी पळयलां ह्या दिसांनी हे व्हायरसा वरवीं कितलो लोक कोश्टोता. हे मरणांतल्यान खाडूक कुटुंबाचेर पडलेलो आसा. जायते कुटुंब कोश्टून कोबार जाल्ले आसा. भुरग्यांक आवय बापायक भेट देखून मेळूंक ना. आमचे मिसावांची गजाल म्हणल्यार पूर्ण कोस्ट, जंयसर लोक घरांतूच मरून कोबार जाता. हे लोकांक ऑक्सिजनाचो वास देखून येवचो ना. आनी हे वेळार दुसरेय एक किट्टी पेटलेली आसा. किट्टी म्हणल्यार अ फ्लेम ऑफ होप. एक बरवसो आसा. जायते जोमे थंयसर धर्म पळयनासतना एकामेकाक पावता, तांची मरणां कोत्ता, तांकां ऑक्सिजन पावयता. एक मोगाची भेट, एक मोगाची सेवा. धर्म नासतना द सीख कम्युनिटी, मुस्लीम कम्युनिटी, सगल्यांक ते पावतात. आज आमच्या मिसावांनी हेंच आमी पळयता. आमचे फादर्स लोकांक घेवन दुसऱ्यांची भूक, तान, मेडिसिन्स आनी दुसऱ्यो वस्तू पावयतात. नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, पूण हे वेळार असली गरज मोगाची तांकां. आनी हीच आज जेजू खबर करताय. ही जावन आसा मोगाची फोडां. असलेच मोगाची फोडां आमच्या कुटुंबांनी आसूंक, आमच्या काळजांनी आसूंक, हे मिसांतल्यान आमी मागून घेवया.
ओगीच रावन एक घोडी भितर आमचे भारताक आमचे गोंय पासत मागुया. जी आमची गोरची मरून गेल्लीं आसा तांकां सर्गीचें सूख, जी कोस्तावता तांकां देवाची पेखवणी, जी दुखांत आसा तांकां देवाचो बोरवसो. मागुया जे दोतोर, नर्सीस आनी की वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स, तांकां देवाची गोठाय आनीक बोड. हीच मागणी सुर्गीच्या आवयच्या पांय सुरशीन धरुया आनी म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वेस पोर्त ते आसा ओसरे मितें सोदो आनी सोदोक सोपूच येसू बागीन मरे देवाचे माय बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा सोड पळयता बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबाळलो आंकवा मेळटान जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सुसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकितलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सूर पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताणें जिवन मेल्ल्यांची मुजबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीत भक्तांचो एकठांय पातकांचें बोगसोणें खुयचें जेवण पण सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. आईच्या दिसा खुशाल मोना आत्ता बेटून सोबी फुलां स्वीकार करून माता माना जोडूय तांकां कांयच ना मोला तशींच बेटून सोदता फळां भोवून हाडल्या शेतां मोळां मांडून घे म्हूण माता बाळां भिखार कर म्हूण आमची मोळां आयच्या दिसा खुशाल मोना म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या नाके पवित्र दावा सर्वेस्वर मानून घेवं. भोवोरते देवा आमचे मोगाल बापा दुंपा वरवीं आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोल तुजे मुखार चोडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मोल करूं तुजे व्हडा मोगान स्थापलोले हे बलिदानांत फावो ते पोरी वांटो घेवंक खोणवालायेन आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व केलें सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून हे उत्तम कालार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरता दोबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांचे संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 प्रभाराचो सर्वेस्पर तूं सोड आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान तूं सर्गीन तुका तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नांव नांवे तुका येता सोय. तपास
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या आपोयतत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनीक रगत. आपले कुशेन खोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवेन ससनीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्स सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जालो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडमुची खाल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोकलीं देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुडरगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाबिनेची खाकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखां मोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोळे करून आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन धर्म दिता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सुर पदवीदार बापा सुरवर्धनान वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. आमेन. हे वेळार खेरीत भाशेन आमचो भारताचो उगडास करुया. आमच्या गोरच्यांचो गोंयचो उगडास करुया. देवाची खालखूद, देवाची पेखोवणी आनी बरें मन शांत काळीज दूर एका नागरिकाक तांचो उगडास करून हे मागणें बापाक भेटुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोवेकरण जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तूर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्या राज वडकी पोदली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातरे आमची कापलीत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातरे आमची कापलीत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातरे आमकां शांती दी.
हे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा शेळीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुझ्या तुका म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची खूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. मोगाला जेजू हांव सोत म्हणटा तूं खरेंच बो पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजांत घेवंक आशेतां पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना देखून उत्मिकतायेंतल्यान तर ये म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता म्हाका केदीन तुजे सुरशिलो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. Pavit आत्म्या देवून ये surgi kirna pankoite tuzo uswar galitie tuzo uswar galitie ye durborancha bapa ye vordanan dinara ye kalsa jauh suara ye kalsa jauh suara boboria buswondara otmia jadu lopaunya boleh shito visavya boleh shito visavya ye durborancha bapa ye vodana dinara ye kalsa jauh suara ye kalsa jauh suara
Gesù soe ami soglie aknya borwi ami soglie Bapa mukharami Gesù amto orloba ami soglie Tato bapui amto ba ami soglie Tato akmo amto pran Ami soglie Ami soglie Ami soglie प्रार्थूया. देवा आमच्या सुर्गींचे बापा जेजूच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं आमच्या घायलेल्या स्वयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सुनावणेच्या जेवणा वरवीं आमचे ओतम्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोल आमचे जिवितांत चडय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मातशें बसूया. ह्या ब्रेस्ताराक 13 तारीख सर्ग प्रवेश हाची परब आनीक 13 तारीख मायाच्या
फातिमा साहेबाची परब. हांगासर 2 कोंकणी मिसां जातलीं, 2 इंग्लीश मिसां. 8 सकाळची आनी 6:30 सांजची कोंकणी मिसां. हे दोनूय मिसांक बुकींग करूंक जाय पिटर बारेटो लागीं. इंग्लीश मिसां 10 आनी 5 हांकां बुकींग नाका. सो सर प्रवेश आनीक आवर लेडी ऑफ फातिमा 13 तारखेर. 14, 15, 16 हे 3 दीस डिवायन रिट्रीट सेंटर एम्सकेट हांगासर ऑनलायन कोंकणी रितीर चालू आसतलो. तयारी करूंक पवित्र येण्याचे पुर्बेक व तुमी ह्या रितीरान तुमी भाग घेवचो आनी दुसऱ्यांकूय तुमी कळोवचें. फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे 14, 15 आनीक 16. आमची भारताची गोंयची परिस्थिती पळोवन ह्या दिसांनी आमी अपील केल्लो आसा पिलार सोस्तीच्या मिसांवांच्या नांवान टू हेल्प देम टू fundraise contribution to send to the poor people of all over India run by the Pilar Fathers Mission. हालींच हांव आमचे सोर वडील सुपिरियर जनरल लागीं उलयतालो. चिंताल्ले आमी हांगासून तान इक्विपमेंट धाडूंक आनी दुसऱ्यो वस्तू, पूण ताणें नाका म्हणलें. जायत्यो साबार वस्तू दुसऱ्या देशांनी ऑक्सिजन आनीक वेंटिलेटर्स हे पावलेले आसा. ते सद्याक सेंट्रलाकूच शिरकोलो उरलेले आसा. ते लोकांक पावता म्हणल्यार लोक मरून वेतलो. ताचो उलो जशे भाशेन फाटल्या वर्सांनी तांणी वावर केल्लो आसा. तांकां जेवण खाण, जायतो मायग्रंट लोक परतो घरा पावला तांकां नोकऱ्यो आसना. जेवण खाण, मेडिसीन, तांचे कपडे, तांची घरां. Through this charity, this money will be going directly to these sources. म्हणटोच how can you give? 2 भाशेनी हांगासर एनवलप्स आसा, ते तुमी केन्नाय परत हाडूंक जाता. दुसरे भाशेन म्हणजे यू कॅन ट्रान्सफर थ्रू द गोवन चॅप्लन्सी. हाचो नंबर वॉट्सॅपार धाडलेलो आसा बँकींग अकावंटाचो. ना तर इट्स ऑन द न्यूज लेटर ऑल्सो. जांणी मजत केल्ली आसा संस्थेचे नांव तुमकां पयले सुवात आर्गां दिता आनी दिवन वाचता. हे वेळार जायते चॅरिटीज हेल्प करता. खंयचेय चॅरिटी लागीं जाता जाल्यार हेल्प करात. इट्स गूड. आमचो मोग आमी दाखोवंक जाय घडटा ते भाशेन. आनी तीच आमची भाव भयणी, गोंयची आमची भाव भयणी, भारताची आमची नागरीक, सगळीं आमची भाव भयणी. आमचे लागीं कितें जाता जाल्यार आमी हेल्प करचें. देवाचीं बेसांवां दुबावली तुमकां पावतलीं. 23 तारखेर आयताराक आमी हांगासर म्हज्या 25व्या वर्सांक यात्निकी दिनवासणीचें मीस दवरलेलें आसा. आनी खरेपणी हांव देवाक विनवासतां. फाटले फावटी सांगले ते प्रमाणे म्हज्यानी गोंया वचूंक जावंक ना. फादर फ्रांसीस गेल्लो आसा, तो थिंगा शिरकोलेलो आसा. म्हणटच सद्याक हांव एकलोच आसा. गोठ आहा. आज 5 मिसां आनीक 2 उरल्या, 3 जाल्या. म्हणटच हे 25 वर्सांनी हांव देवाक दिनवासतां. देवाची सबार देणी, उपकार आनी बेसांवां म्हाका पावली. आनी उदीक जाल्यार 18 वर्सां हेच देशान वावर करूंक देवाची शक्ती, तुमचो मोग आनी मोयपास म्हाका पावलो. फाटल्या 5 वर्सां संस्थेन म्हाका हांगासर धाडलो ही चॅप्लन्सी सुरू करूंक, गोंयकारांचो आलाशिरो आनी धीर जावंक. आनी जाता ते भाशेन तरणाट्यांचो पेल्याचो मोग हांवें शिंपडायलो. म्हणटच देवाक दिनवासणीचें मीस दवरलेलें आसा. 23 तारखेर आयतारा पडटा. 3 मिसां आसा कोंकणी, 8:30, 11:30 आनीक 3. तुमी खंयच्याय मिसाक येवन म्हजे पासत मागूंक जाता. नांवां पिटर बारेटो लागीं तुमी दिवचें. सदांच तुमचो मोग म्हाका मेवलो म्हणटच येवन मागणें करात. चिंतलेलें 5 हांडयो पुलाव करतलो म्हणून. लिपू 2 हांडयो सोरपातेल करूच. पूण हे पॅन्डेमिकान कांय जायना. जाता ते फकत आमी मागणें करूंक जाय आनी तुमच्या मागण्याची आमकां चड गरज. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मायेका कुतीनी मोडलेले राणीये स्वर्गा संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतेले सांडूना काय माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान तुजे विस्मीत माये ओरोड्यान दिश्टी पडली गोरवां राखण्याक उलोयली तूं ओडा खतखत्यान संवसार पोरखुंडा तुज्या दिसल्यान